बार्देशच्या रवींद्र भवनाचेर अशें कंक्लुजनाचेर आयिल्ले आसात की बार्देशचें रवींद्र भवन म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलाच्या मुखार सर्वे नंबर 1 and 2 ह्या सर्वे नंबरान करपाचें आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा. प्रिंसिपली आमी निर्णय घेतिल्लो आसा आनी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर आमी त्या संदर्भात एक सब कमिटी एक आज नेमण्यात केल्ली आसा. तातूंत भितर मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर विल चेर, त्याच बरोबर आमचो मेंबर आसतले म्हापशेचो आमदार जेसुआ बाब, त्याच बरोबर एडिशनल कलेक्टर 2 महादेव बाब, त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर गुरदास पिलणकर, मागीर PDAचे आनी डेप्युटी टाउन प्लॅनर मेंबर सेक्रेटरी टास्क फोर्स शेख अली, डेप्युटी टाउन प्लॅनर बार्देस तालुका सध्या सुर्लकार आसा, त्याच बरोबर आमचो एडमिनिस्ट्रेटर कोमिलदाद नॉर्थ, अशा धरून जवळ जवळ 7 जाणांची आमी हे सगळो प्रोसेस जो आसा तो एक्सपेडाइट करपा खातीर आमी एक कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. पण आमी आज एक निर्णय घेतिल्लो आसा की बार्देशचे रवींद्र भवन जाता तितले बेगीन जातलें ह्या संदर्भात येणाऱ्या 30 दिसां भितर जो बाकीचो प्रोसेस जो आसा विदीन अ मंथ तो आमी सुरू करपाचो केल्लो आसा. आणि त्या संदर्भात बाकी सगळ्या कडल्यान इवन तुमचे कडल्यान सुद्दां आमी सहकार्याची अपेक्षा बाळगितात. आणि एक बरी गोष्ट आणि बरी एक न्यूज आमी बातमी आज आमी खास करून बार्देशचे जे आणि खास करून बार्देश हो सगळ्यांत व्हडलो तालुका, त्या जाग्याचेर म्हाका दिसता 8 आमदार बरोबर न्ही, 8 आमदार आसात, 7 आमदार आसात आणि सगळ्यांचे युनानिमस डिसिजन जाल्लें आसा, युनानिमसली डिसिजन जाल्लें आसात की बार्देशचे रवींद्र म्हापशांत जावचें. आणि जोसुआ आमचो रोहन बाब, तेजो जयेश, त्याच बरोबर आमचो ग्लेन बाब टिकलो आणि सगळी इनिशिएटीव घेवन प्लस मायकल लोबो आसा, निळकंठ हळणकर आसात आणि आमचे विनोद पालेकर, त्यांच्यानी सांगिल्लें आसा तुमी जो निर्णय घेता तो आमकां मान्य आसा हेंवूय सांगिल्लें आसा. आणि मुखावेलें काम जें आसा तें फास्ट मोमेंटाचेर फास्ट ट्रॅकाचेर आमी व्हरपाचें ठरयिल्लें आसा. ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वेअर मिटर. फार्मर्साचो इशू बीन आमचो कांयच ना, ते बेश्टच कोणी तरी हायप केल्लो आहा काय. कशें आसा, रवींद्र भवन तयार केलें हेजो अर्थ कलाकार तयार जावपा ना. कलाकार जर तयार जातले जाल्यार बारीक बारीक ऑडिटोरियम्स आसप हें खूब महत्वाचें आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो एक संकल्पना मुखार हाडिल्ली. We have taken in principle decision to go ahead with the Ravindra Bhavan of Bardes in Mapsa. So the decision has taken की आमी टाउन प्लॅनिंग स्कीम जी आसा तितून तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ली एक जागा रवींद्र भवना खातीर. सो त्याच जाग्यान आमी इन प्रिंसिपल आज डिसिजन घेतला आणि एक कमिटी फॉर्म केला. ऑनरेबल MLA मिनिस्टरान कमिटी फॉर्म केल्या की 30 डेजा भितर वॉट एवर फॉर्मॅलिटीज आर दे इन टर्म्स ऑफ विथ रिलेटेड टू द लँड ते डिसिजन घेतले आणि असेंब्ली नंतर आमी परत एक बैठक घेतली.